फोंडे येरादारी खात्याच्या कचेरीन फाटल्या 4 म्हयन्यांत वट्ट 100 इलेक्ट्रिक गाडयांच्या विक्रीची नोंद जाल्या। हातून 11 चारचाकी मोटारी जाल्यार 89 दुचाक्यांचो आस्पाव आसा। फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन पेट्रोलाचे मोल वाडत असले तरी अजूनय पेट्रोलाचेर चलपी दुचाकींचे आनी चारचाकी वाहनांचे विक्री वाडत आसा। पेट्रोलाचे मोल वाडत आशिल्ल्यान इलेक्ट्रिक वाहनां बाजारांत दाखल जाल्यात। सुरवातेक इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाडपाची शक्यताय उक्तायताले, पूण जानेवारी ते एप्रिल 2022 मेरेनच्या 4 म्हयन्याच्या काळांत दुचाकी आनी चारचाकी मेळून फकत 100 इलेक्ट्रिक वाहनां विक्री जाल्ल्याची नोंद फोंडेच्या येरादारी कचेरीन जाल्या। नेमा प्रमाण 25 सीसी परस चड सीसी आशिल्ल्या इलेक्ट्रिक वाहनांची येरादारी खात्या कडेन नोंदणी गरजेची आसा। फाटल्या 4 म्हयन्यांत फोंडे म्हालांत 1153 दुचाकी आनी 432 चारचाकी पेट्रोल वाहनांचे विक्रीची नोंदणी येरादारी खात्या कडेन जाल्या। तशेंच फाटल्या 4 म्हयन्यांत फक्त 2 बशींची नोंदणी येरादारी कचेरीन जाल्या।